वास्को शारांतल्यान कोळशाची येरादारी केल्ल्यान थळाव्या लोकांक ताचो धोको निर्माण जाला। कोळशाची येरादारी केल्ल्यान भरपूर प्रमाणात येरादारी कोयणी जाता। तशेंच शारांतल्या रस्त्या कुशीक आशिल्ल्या स्कुलांतल्या विद्यार्थ्यांक ताचो व्हड परिणाम जाता। अपघाताच्यो घडणुको लेगीत घडत आसा। 500 कोटी रुपया खर्च करून तयार केल्ल्या फ्लाय ओव्हरा वयल्यान कोळशाची येरादारी कित्याक जायना असो प्रश्न पळोवचीन केला। देखून अपघातांच्यो घडणुको वाडच्यो न्हय हे खातीर वरुणापुरी फ्लाय ओव्हरा वयल्यान कोळशाची येरादारी करची अशी मागणी वास्को समाज वावुरपी शंकर पोळजीन केल्या। हे लोकल बस स्टँड हेवटेन रेल्वे स्टेशन हांगासर म्युनिसिपालिटी ताचे फाटल्यान आमचो वास्कोचो पोर्ट ह्या जाग्या वयले ह्या सिटीनसून तुमी ते कोल आनी बॉक्सायटाचो ट्रान्सपोर्टेशन व्हरता न्हू दीस इज व्हेरी रिस्की आनी हे सगळे कन्सिडर करून हो ट्रान्सपोर्टेशन आहा तो ह्या सिटीनसून बंद जावपाक जाय। हेची दखल आमदारान घेवपाक जाय आनी सरकारान सुद्दां घेवपाक जाय। कित्याक तर हांगासर जेन्ना हें आसता गर्दी आसता खबर आसा तुका तेन्ना ट्रान्सपोर्टेशनाचे गाडये जे चलता एम्बुलन्स आनी फायर ब्रिगेड सुद्दां क्रॉस जावपाक प्रॉब्लम जाता आनी रेल्वे स्टेशना वयल्यान जे लोक येतात ते सुद्दां क्रॉस करतना हांगासर सगळे कंजेशन आसता। सो हांव सरकारा कडेन मागता हे तुमचे जे डिसिजन आहा कोल आनी बॉक्सायट आनी बाकीचे प्रोडक्ट हांगाचे जे मुवमेंट करता हे बंद जावपाक जाय आनी जो 500 कोटीचो तुमी जो फ्लायओव्हर बांदला ते बायपासांसून व्हरपाक जाय हो आमचो डिमांड। आनी तुमी जर सपोज हेचेर एक्शन घेयना जाल्यार आमी आमचो जो स्टेप घेतला हांगासून ट्रान्सपोर्टेशन बंद करपाक हांगा फाटीं सरचें ना। आयज जे हांगासर रोड ट्रान्सपोर्टेशन जाता हेवी व्हेकल जे पोर्टांच्यान वयता कोल आनी बॉक्सायट घेवन ते ह्या रोडांच्यान वयता आनी ते डिस्टन्स तुमी पळोवपाक शकता। हांगाच्यान जेन्ना गाडये भायर सरता फिरता टँकर भायर सरता तेन्ना एक्सिडंट जावन कितेंय जावंक शकता आनी टँकरान कितें आसता आनी कितें ना तें तुमकां खबर आहा। सो आयज आमी डिमांड केला की हे जे डेंजरस स्पॉट आहा ते दाखयले आमी तुमकां आनी तेचेर आमी डिमांड केला की हो जो ट्रान्सपोर्टेशन आहा हो सिटीनच्यान बंद जावपाक जावो आनी जो फ्लायओव्हर बांदला जो बायपास बांदला तेवटेनच्यान ते गाडये व्हरपाचे म्हणून इतले कोटी मोडून आमचे सरकाराचे टॅक्साचे पयशे मोडून तुमी जर आमच्या जिवाचेर खेळोंक उठले जाल्यार आमी आमच्या लोकांक मरोंक दिवचे ना। कित्याक हेचे पयलीं आमचे कितलेशे लोक मेले ल्हान ल्हान भुरगीं मेले कळ्ळें तुका आनी ह्या रुटाचेर कितें बरें आनी कितें वायट तें सगळें दाखयलेलें आहा। डिझास्टर मॅनेजमेंट जो हे आहा न्हू तेंचो रोल कितें आहा तोय तुमी तुमकां सांगला आनी आमी मागला की तुमी आमचे कडेन डिबेटी घेया। कितें आमदाराक सांगता दोनूय आमदारांक सांगता की डिबेटी घेया आमचे कडेन बसा आनी आमचे डिमांड आयकून घेया म्हणून। कित्याक आमी आयज जो निश्चय घेतला न्हू हो लोकांच्या हितान घेतला। ह्या सिटीनच्यान ट्रान्सपोर्टेशन जावचें ना म्हटल्यार जावचें ना हेची दखल तुमी सुद्दां घेवपाक जाय। कित्याक सांग हे जनहितान म्हणून ओके हांव आशा धरता की हे ट्रान्सपोर्टेशन जाता तितल्या बेगीन बंद जातलें आनी आपल्या रुटान वयतलें म्हणून।